इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वयता तेन्ना आमकां एक गजाली कळ्ळ्यो की एक बीजेपीचो कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर आल्दोना ब्लॉक बीजेपी मंडल तिंगाचो तो एक एक्यूज आसा तो पळोवन आसा आनी पेपराचेर नांव येयलें ते तुलसीदास शेटे तो मोड्याचो एकलो बीजेपीचो कार्यकर्ता तेणे व्हिडिओ काडलो सांगपाक गॉडफादर आसा आनी एक एडवोकेट आसा हांवें चवकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पण म्हाका जाय आसलेलें कॉन्क्रीट प्रूफ एडवोकेट अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा तेजोच चेडो तो आनी हो तुलसी म्हणटात ताका तो आतां हार्डली 15 दीस पयले बीजेपी मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाक्त फुटलें आनी ते पाक्त फुटले देखून तेका दिसलें आतां म्हाका सीएमाचो पावर आसा आनी गुंडागरी करपाक जाता. My question is the BJP a den of criminals? आत पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू कसलो रायट आहा तुमकां. हांवें सांगलेलें ते इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खुश नाशिल्लो हांव डिवायस फेक रिजन मुगे सांगलेलो आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयोग आसा तो बाबलो परब PSI तेका काडपाचो. तेन्ना अंजुनचो PI आशिल्लो तेका चार्ज आशिल्लो. आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी तेकाय सांगला तेणें सांगला ते रावतात म्हणून कन्सिडर PSI येवपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन इन माय व्यू आनी बोबाड कोत्री आवाज काडले तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे. फुडें कितें जालां काय जालां कित्याक काय जालां आमच्या लोकांक दुबाव आसा. हे लोक आतां बीजेपीचे जाल्यार तेगे गॉडफादर कोण बोवाड करतालो तो बीजेपीचो कार्यकर्ता गॉडफादर आनी गॉडफादर बायसोन दी फुडें येयली आनी लोकांक सांगली कित्याक तो लिपोवन आसा तो. हे ते बीजेपी के नाव यूज करून मिसयूज करून ते प्रोटेक्शन घेतात. सूचित असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसतात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचो भावार्थ पुलिसाचे वयता. लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता. आनी पळय तुमी काल हांवें आयकला अमन शिरोडकर म्हणून आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेलो आनी म्हाका सांगला तो गेलो तेन्ना तेका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपीली बसून आहात गजाली करता. तो सांगपाक लागलो ते इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी कोणाक घेवन नाशिल्लो तो थिंगा. तें म्हणल्यार ते आशिल्ले तेश करून ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू. ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिली दुबाव आसा की बाबलो परब आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले. कनेक्शन म्हणले कसले सोयरी आसतले आनी आमी डिमांड करता SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले तेका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक जाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो तेका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवन
आता हा एक प्रश्न विचारू सोदता, बीजेपी आता लॉ अँड ऑर्डर खुयी जाले जाल्यार फक्त वडकी मागता. आता बीजेपी कित्याक होंद आसा? एक उत्तर काढलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करता. आतां ते ओगे कितें आसा? 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज कित्याक ओगे आसा? तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार फक्त स्टोरी चेंज करूंक सोदतात. तितूंतल्यान एक बायल आसा थिंगा, प्रेग्नंट बायल, तुझे रिस्पॉन्स कितें? हांवें परत आयज PI उलयलो आनी सांगलो कितें जालें. नो वी आर ट्रायिंग टू ट्रेस द एक्युज्ड. कित्याक डिले? आतां ते नाच करूंक सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूंक सोदतात. आमचे लोक सोचना आनी आमी सोचना. कित्याक असले कितें केलें जाल्यार तुमची फूल गोंय अफेक्ट जाता आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरिश जाता. ते प्रोटेक्टर म्हणून आसताले, गोवा प्रोटेक्टर म्हणून तूं गाठलेले, आतां ते गेले त्या सायडीन. पावण्याक ते इंग्लिशां दितात जाल्यार, शिक्षण दितात जाल्यार आनी हे सगळे आता सगळे भायर सरतात. सगळे आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बी बॉल चलता. हेच येतात नांव कित्याक आनी हेसले लोक आसात तेन्ना गोंयांत नॉर्मली हांव म्हणटा हें सगळी करपाक आमचे न्ही म्हणलो, पण आमचे आसत जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपाक जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन. त्या लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर. सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात. तुमकां फोटो धाडलो, फोटो दिता सर्क्युलेट करतलो, दाखोवपाक मेळाव्यान सेकंड रोन बसून आहात म्हणून होच तो तुलसी. तुमच्या आंदोलनाचे आमदारान जो विषय काढला हेचे सरकार गोंयांत गेल्ली 13 वर्सां जे आसा म्हाका दिसता हांचो आतां 5 करपाचो टायम आयलो आनी आपले आतां नांव चेंज करून भारतीय गुंडा पार्टी करचे पडटले. कित्याक ह्या बीजेपीच्या राज्यान आमी पळयलें की ह्या राज्यांतल्यो महिला सेफ ना. जेन्ना बीजेपीचे सरकार ह्या राज्यात आयला तेन्ना रेप वाडल्या, मर्डर्स वाडल्या, बायलांचेर अत्याचार वाडला. आमी पळयलें की महिला जेन्ना जात्रेक वचून दिवाळेक जेन्ना घरा वता थंय ताचेर अटॅक जाता. सिद्धी नायकाची केस अजून रिजॉल्व जायना. जे गँग रेप जाल्ले त्या केसीचेर अजुनी निकाल येना, जे साऊथ गोवाक जाल्ली ती. सो आमी पळयता एवरी डे महिलांचेर अत्याचार हो वाडत आसा. दोतोरान उल्लेख केलो की प्रधानमंत्री फक्त व्हडली व्हडली घोशणा दिता की बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणून, पूण हांगा खुद भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे त्या मतदारसंघात जे प्रॉमिनंट पोस्ट घेऊन बसल्यात हेच गुंडागिरी करतात. बस्तोराचे आम्ही इन्सिडेंट पळयले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खूद पदाधिकारी इज इन्वॉल्व इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे आसा की कितें एक्शन तुम्ही घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक उबी आसा, कित्याक ताजेर आणवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. म्हाका दिसता ह्या भारतीय गुंडा पार्टीच्या राज्यात गोंयाचो जो लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. आनी उल्लेख केला तशें की डिमांड जे मागीर तांचे ऑफिस बेरर आसूं नाल्यार कोणी आसूं, एक महिलेचेर अत्याचार करप, तिका अटॅक करप हाच्या पेक्षा व्हडलो क्रायम पैसांनी नाही. What your demand? First demand is that the IO must be immediately replaced or we are wasting time. I believe that he is giving information and he is slowing down the investigation. And we have every apprehension that he will try to distort the actual investigation. That's why we have even asked that get his CDR details so we will know about it. Main accused is not
See, he's the one who is named as the main accused, who's fleeing away. अनेक एक सांगता तुमका हांवें आयकलां की हे सगळे घरा आशिल्ले अक्युज्ड नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळून गेले लॉक करून आणि आत्मा So why, how could it have happened? Unless someone from inside knew. Koil disa gaile unknown persons, but my information, the names of persons were given with photographs also. So why this kind of investigation? Now 15 to 20. Police officers before anyone. Chakki data. एक टेस्टर म्हणून बेश्टे 3 जण अरेस्ट केला थंड करपाक म्हणून अशें केला दिस इज माय सस्पिशन मागीर सगळे बंद जातले Of recently, I mean, groups are coming with knives, big swords, rods, you know. Do you think these groups should be taken by the local police to identify who are these groups? You know? See, the police know who are involved. The police know the criminals. The police also know antecedents of these people. There are also youth who are so frustrated because they are not getting jobs. Please look at this. They study and then they start getting, they indulge in all this kind of activity. I put the blame at the door of the government for failing the people and failing the youth. Because if they had reached, they would have been gainfully employed. And who being employed would dare go and do this unless you come from a background of a gunda. I am told in this case also दोन police असतात. आता ते police recruit कितको झाले? Either by a political influence, being unfit but by political influence, or पैसे देऊन. I cannot say any third other way. And to get the heart, what you are from inside comes out one day, and that has come out. If you are a gunda, it will become, you become a gunda. See, they say that there was some altercation about some parking in the afternoon time. It's lodged, and it is not disputed. आता तूं पळय हे न्हू बरो जाला तूं राती वयता ते शॉपान तेचे थिंगे गाडो आसात थिंग मारपाक आगे नाशा न्ही दोन तापडे दिले काबार जाले सगळी थिंग कितें गाडी मारले काबार जाले That means this was pre-planned. It happened with 1 to 1. And you come with 15 minutes, 15 to 20 minutes, you are planning. प्रश्न किती झाले तो प्रश्न ना आज प्रश्न असा की आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या आवयक घेऊन वतात आज प्रत्येक गोंयकार फाल्यां बायलेक घेऊन भायर वतात तो व्हडलो प्रश्न आसा आज आम्ही स्वतःच्या आवयक स्वतःच्या बायलेक स्वतःच्या भुरग्यांक जर तर घेऊन वतले ते सेफ ना अरे पार्किंगाक लागून कितें भाचाभाच जाली बरी म्हणून तुम्ही बायलेचेर हल्लो करतले म्हणून तुम्ही बायलांक मारतले येऊन गुंडागर्दी करून सो दिस इज द काइंड ऑफ गोवा व्हॉट वी ड्रीम्ड ऑफ तुम्ही परिवर्तन करूया म्हणून सरकार ह्या गोंयच्या जनतेन 2012 हाडिल्ले हेच सरकार गोंयकारांक जाय आशिल्ले जातून आवय सेफ ना आपली बायल सेफ ना आपले चली सेफ ना I think this is the major issue where आज महिला गोंयच्यो महिला आज सुरक्षित ना हो तो फोटो हा म्हणटालो तो बीजेपीचो मेळाव्यांत सर्क्युलेट केला तो हे ब्लू साडीची बायले फाटल्यान तो सेकंड रो इज लायक अ pardon yes हो अरेस्ट झाला ना हो पडून आसा हय हो तुलसीदास I will share you the picture file. I don't know what the post he's got, but he's a very important member. कल CM गोंयचो प्रमोद सावंत जे कडेन होम डिपार्टमेंट आसा आनी तुजे एज्युकेशन आसा तो तेका प्रोटेक्ट करता म्हणून पार्टी ऑफिस See, CM
गोविंद दवडेन म्हणला सीएम भरपूर पोर्टफोलियो पडयला आनी ताका टायम ना. गोविंद दवडेचे स्टेट सो सीएमाक खबर आसा ना जाल्यार हांव नेणा. If he is delegating the responsibility to somebody in his office and who is looking after, and this setting is going on, if it is happening with the knowledge of the CM and the blessing of CM, then it is wrong. Then what is your demand? That the CM should. Of course, CM ने statement केला, ते action घेतले म्हणून. This is not enough. The way this investigation is going, first you remove the IO. Then we'll see the seriousness of how the investigation is going on. Anyway, related to this, That's what they have a suspicion that there is some family relationship by marriage. But that has to be confirmed, please understand that. So, any legal prohibition that carry such arms like this talwar and Of course. Of course. Under an arms act, you know what it is. Not only firearms, arms also. Weapons of certain sizes, blades and all of certain sizes, you can't start carrying these kind of things. And remember one more thing, you can come with a golf club, you can come with a hockey stick. It's not a weapon, but when you use it, it becomes a weapon. See, I said that in the original complaint, it is said against unknown persons. So it has come in the investigation that this key was named. Complaint. It will definitely be. That's why they're searching for it. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.